नातालां क्रिसमस वा नातालां ही क्रिस्तांव लोकांची मुखेली परब. दर वर्सा डिसेंबराच्या 25 तारखेक ही परब मनयतात. जेजू ख्रिस्त हे क्रिस्तांव धर्माचे जनक एक व्हड व्यक्तिमत्व आशिल्ले आनी तांणी समाजाक मनीसपणाची शिकवणी दिली. क्रिस्तांव लोक तांकां देवाचो पूत मानतात आनी 25 डिसेंबर म्हळ्यार जेजू ख्रिस्ताच्या जल्म दिसाच्या निमतान ही परब मनयतात. भारतांतच न्हय तर संवसारांतल्या भोवतेक देशांत ही परब मनयतात. नातालांच्या निमतान शाळेक सुमार 6-7 दीस सुटी आसता. नातालांच्या कांय दीस पयलीं बाजारांनी एक वेगळीच लकलक पळोवंक मेळटा. कांय दुकानांच्या मुखेल दाराच्या हारश्याचेर सांता क्लॉज चितारिल्लो पळयल्यार हारशा फाटल्यान सावन प्रत्यक्ष सांता क्लॉज आमकांच पळयता काय दिसता. उत्सवाची तयारी कांय दीस पयलींच सुरू जाता. घर निवळ करून नवो रंग दिवप, सजावटीच्यो वस्तू आनी भेटवस्तू खरेदी करप, नवे कपडे शिंवप, घरांत नातालांचे गोड जिनस जशे नेवऱ्यो, दोश, बेबिनका, पातोळ्यो बी तयार करप अशीं जायतीं कामां आसूं येतात. 24 डिसेंबराचे रातीक इगर्जांनी प्रार्थना जातात आनी 12 वरांचेर जेन्ना डिसेंबराची 25 तारीख सुरू जाता तेन्ना नातालांच्या परबेक सुरवात जाता. क्रिस्तांव लोक आपल्या घरा मुखार कृत्रीम नखेत्रां आनी रंगीत दिवे पेटोवन घरांची सजावट करतात. क्रिसमसाच्या दिसा क्रिसमस ट्री सजोवपाची प्रथा आसा. एका कृत्रीम देवदाराच्या झाडाक रंगीत दिवे आनी नखेत्रांनी सजयतात. ताचेर भुरग्यां खातीर चॉकलेटी आनी खेळणीं हुमकळायतात. लोक एकामेकांक मेरी क्रिसमस म्हूण नातालाची परबीं भेटयतात. घरा मुखार वा पडवेंत जेजूच्या जल्मा वेळावयलो सुंदर देखाव तयार करतात. जेजूचो जल्म एका गोठ्यांत जाल्ल्यान तांच्या जल्मा वेळावयलो देखाव म्हळ्यार गोठ्यांतलो देखाव आसता आनी गोंयांत ताका गोठोच म्हणटात. कांय जाग्यांनी सुंदर गोठो तयार करचेल्यो सर्ती घडोवन हाडटात. नातालाचे राती सांता क्लॉज नांवाचो एक संत भुरग्यां खातीर खेळणीं आनी भेटवस्तू घेवन येता. ह्या दंतकथेंतल्या सांता क्लॉजाची भुरगीं आतुरतायेन वाट पळयतात. कांय भुरगीं आनी तरणाटीं एकठांय जातात, कोणाकूय एकल्याक सांता क्लॉज करतात आनी ताका घेवन सगळे नातालांची पदां गायत गांवां-गांवांनी आनी घरां-घरांनी भोंवतात. थंय मेळपी भुरग्यांक हो सांता क्लॉज आपल्या पिशवेंतल्यो चॉकलेटी वाडटा. फकत क्रिस्तांव लोकच न्हय तर हेर धर्माचे मानतलेय बी ह्या उत्सवांत सामील जातात. नातालांचे परबेंतल्यान आमकां भावपणाचो आनी एकचाराचो संदेश मेळटा. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.